हांव अशोक चोडणकर कविता सादर करता. गणपती बाप्पा मोरया. मोरया म्हणा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा तुमकां माये मोगाचो येवकार. गणपती बाप्पा आसनस्थ जायात तुमच्या सजयलेल्या आसनार. गणपती बाप्पा पुजता तुका आमी भक्तिभावान, परमळटा सुगंध खोशेचो तुज्याच आशिर्वादान. गणपती बाप्पा तूच शुभदायक आनी बाप्पा तूच अशुभ नाशक. गणपती बाप्पा आमी तुका होरायले गेल्या वर्सा परत घरा पावयतना महामारीन जखळलेल्या संवसाराक वाचय, पळोव दी सगळ्यांक भयमुक्त वातावरणात भोंवताना. गणपती बाप्पा तुजे कृपेन वासिनां फावो जाली, कांय प्रमाणात महामारींतल्यान मुक्ती फावली, तरी पूण अजुनूय आमी विचित्र बंधनात अडकल्यात. कोविडाच्या वेगवेगळ्या रुपात जाळ्यात शिरकल्यात. धार्मीक सांस्कृतीक कार्यावळी मनशा बगर, बाजार हाडूंक आळाबंद, तोंडार मास्क घातल्या बगर. प्रार्थना घराची दारां बंद, इस्कॉलांनी कॉलेजींनी वचप बंद. गणपती बाप्पा तूच विघ्न विनाशक, तूच सुखदायक. मागणी आमची कळकळीची. गणपती बाप्पा भायर काड आमकां त्रासदायक कटकटींतल्यान. ना नपयत जावं दी महामारी सगळ्या जगांतल्यान. काळजां दाटलेली भिरांत. गणपती बाप्पा नश्ट जावं दी समेस्त मनशाच्या आयुश्यांतल्यान. मोरया म्हणा रे मोरया, गणपती बाप्पा मोरया. मोरया रे बाप्पा मोरया रे, फुडल्या वर्सा मातसो बेगीन यो रे. मोरया म्हणा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया. मोरया मोरया मोरया, गणपती बाप्पा मोरया. देव बरें करूं.